प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 60 ते 69 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हे आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें, तो सांगता तें कोटीन लागता. कोणाच्यान तसलें आयकूंक घेवंक जाय? आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपूण भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हे मांडून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चोडटाणा तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटले तुमी? आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकार. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें भावार धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण भावार धरची नासली आनी कोण आपलो घात घेतो आसलो तें जेजू पयलींच थावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणूच मुजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोडसरून गेलीं आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जालीं. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? शिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी? तुजी उतरां सासवीक जिविताची आमी भावार दोत्ताव आनी तूं देवान संस्कार लोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी हें जें शिवर्तमान आयकलां तातूंत जेजू सगल्या लोकांक जो थंयसर आसलो तांकां ताणें सांगलेलें की ताजें मांस आनी ताजें रगत पेवल्या शिवाय आमकां केन्नाच जिवीत आसचें ना म्हणून. आनी भाव भयणीनो, तो तांकां सांगता तो स्वर्गांत थावन देंवलेलो उंडो आनी जो कोण ताजें मांस खाता आनी ताजें रगत पियेता तो सासणीक जिवीत जियेतलो. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा जेन्ना जेजू ही शिकवण दिता, लोक थंयसर आयकता आनी म्हणटा, हो कसली शिकवण दिता? आमच्यान ताजें रगत कशें पिवंक जाता? आमच्यान ताजें मांस कशें खावंक जाता? हें मानून घेवपाक आमकां जड जाता. आनी भाव भयणीनो, जेजू ताका सांगता, तो म्हणटा, आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकार होना. तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. भाव भयणीनो, देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. आनी जेजू आयज 60 आनी 3 वोडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकार होना. तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून सांगलेलें तुमी म्हजें मांस खायल्या बगर रगत पिवल्या बगर तुमकां केन्नाच आत्मीक जिवीत मेळचें ना, सासणीक जिवीत मेळचें ना. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू 60 आनी 3 वोडीन म्हणटा आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकार ना, तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, आमकां आतां ही सजमणी मेळोंक जाय की जेन्ना हें उतर आमी सजमता, जेजूचें उतर सजमता आनी हें उतर आमच्या काळजान वेता तेन्ना आनी तें मांस जाता तेन्नाच ह्या उतराचो फायदो आमकां मेळटा. पूण भाव भयणीनो, आमी कितें करता? आमी ह्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी आमचो धर्म करता, आमी आमचें देवस्पण करता, आमची सजमणी ह्या उतराची आमकां बरी भाशेन दिवंक ना म्हणून आमी आमचेंच चिंतता आनी आमी जें करता आमी सजमता कितें आमी कितें देवस्पण करता, देखून आमी आतां खरेंच हें आत्मीक जिवीत जियेता. भाव भयणीनो, जेजू आमकां म्हणटा, तो म्हणटा आमी ताच्या उतराचेर भावार धरूंक जाय. आनी भावार दवरल्या बगर
केन्नाच आमी हें साश्टीक जिवीत आमी केन्नाच जिवचें ना. तेजे उपरांत कितें म्हणटा, जेन्ना लोक ताका तो आपण सांगता की तुमी मांस खायल्या उतारले आपले मांस खायल्या बगर आनी रगत पिवल्या बगर तुमकां केन्नाच तें साश्टीक जिवीत जावं मेळचें ना, तेन्ना लोक ताका सोडून वेता. तो त्याच्या उपरांत जेजूस आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी वचूंक सोदतात बी? आनी तेन्ना सिमा पेद्रू जेजू कितें म्हणटा, सायबा म्हणटा, कोणाशी आमी आमी म्हूण वेतेल्या तुजीं उतरां सासणीक जिविताचीं. पळयात बाबा भयणीनो, सिमा पेद्रू त्या वेळार जेन्ना तो आसलो ताणें पळयलें की सगलो लोक हजारांनी लोक जेजूक सोडटा आनी वेता. आनी जेन्ना जेजूक सोडटा आनी वेता इतलो हजारांनी लोक, जेजू ताका थांबयना आनी म्हणना, आरे बाबा तुमी वचो नाकात. हांवें तुमकां जें सांगलां, हांवें तुका सांगूं ना की म्हजें मांस खा म्हणून रगत पिवपाक म्हणून. हांवें तुमकां सांगूं ना म्हाका म्हजो जी मार म्हणून. पूण त्या वेळार जेजू ताका कांयच थांबपाक कांय म्हणना, ताका वच म्हणटा. ती वेतात आनी तेजे उपरांत तो ह्यो प्रश्न आपल्या शिसांक विचारता. आनी सिमा पेद्रू जो जबाब दिता, आयज आमी सगल्यांनी दिवंक जाय. कितें म्हणटात सिमा पेद्रू, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या? तुजीं उतरां सासणीक जिविताचीं. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतराची सजमणी आमकां मेवता, तें उतर आमच्या काळजान भितर सोदता, आमी त्या उतरा वयर आमच्या मनाची नोरसळणी कोत्ता. आतां तें उतर मास जाता आमच्या भितर, तेन्नाच की आमकां त्या उतराचो फायदो मेवता. आनी देखून भाव भयणीनो, हें उतर जें जेजून आमकां सांगलां तें जावन आसा सासणीक जिविताचें. जेजूचें उतर जावन आसा सासणीक जिविताचें. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें उतर आमकां सजमणी मेळपाक, हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळपाक आनी खरेंच हें जैतिवंत जिवीत आमी आमच्या ह्या संवसारांत जियोवपाक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या आयतारा दीस आमी हें देवाचें उतर आयकता ताचें नियाळ करुया, ह्या उतराची सजमणी घेवया आनी चड करून हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळपाक आमी फुडें सरून खरेंच देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी आमचें जिवीत सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजी जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडार जेजूची कृपा, आमच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.